हांव सद्या आसा उसप हांगासर आनी तुमी म्हाज्या फाटसून गोडे आमेश्वर हांचें देवूळ पळयता। बिचोलच्यान उसप वयताना मुख्य रस्त्याचेर दनपारां 1-3 सुमार एक ज्येश्ठ महिला तिची सोनसाखळी दोन जे मोटरसायकल येयल्ले तेंच्यांनी हिसकावून घेवन पळय अशें म्हणून सद्या आमकां जेन्ना कळ्ळें तेन्ना आमी ह्या जाग्यार येयल्ले आनी जेन्ना आमी ह्या गजालीक चवकशी केली तेन्ना आमकां अशी म्हायती कळ्ळी की उसप हांगातली एक ज्येश्ठ महिला जी आसा ती आपल्या फॅमिली कडेन म्हणजे आपल्या जी नातेवाईक आहेत त्यांच्या कडेन मयाक लागून फेस्टिवलाक लागून गेल्ली आनी त्याच्या उपरांत ती घरा कडेन रिटर्न येताली आनी ती चलत येताली। तर जेन्ना ती हांगासून सगळं रान आसा तुमी पळयता आसतना की उसप येताना सगळं रान हांगासून जेन्ना ती चलत येताली तेन्ना ती गोडे आमेश्वर हांगा देवळा लागीं पावली आनी तिच्या फाटसून म्हाका दिसता की आमकां जेन्ना म्हायती मेळ्ळी की ज्या प्रमाणे ती येताली तिच्या फाटसून 2 व्हिलरीचेर 2 जाण आसले खंय आनी ते जेन्ना तिचे लागीं पावले तिका धुकलून दिले आनी धुकलून दिल्या उपरांत तिच्या गळ्यांतली चेन ओडली आनी त्या जाग्यार वयल्यान पसार जाले। ह्याच ती घटना घडली त्याच्या उपरांत बिचोलीची पुलीस आहा ती ह्या संदर्भात चवकशी करीतात की ह्या बाबतीत बिचोली ही चवथी अशी सोनसाखळीची घटना जाल्ली आहे। साखळे बिचोली आता ही गांवांत उसप हितून जाल्ली आहे। ह्या बाबतीत बिचोलीची पुलीस सध्या शोध करीतात पण ही घटना खंय ना खंय तरी थांबूंक जाय कित्याक गांवा पर्यंत पावल्या म्हणजे सुरक्षेचो विचार खंय ना खंय तरी गांवांतल्या भयानक स्टुडंटा खातीर दिसता।